मगो बीजेपीचे मतदारसंघ पोखरता म्हण बीजेपी अस्वस्थ जाल्या. झेडपी वेंचणुकेत बीजेपीच्या वांगडी मोहिमेची ताकद मगोक दाखोवची म्हण सोमारा राती बीजेपीच्या कळंगूटचे चिंतन बसकेत कार्यकर्ते, आमदार आनी पदाधिकाऱ्यांनी काढलो. झेडपीक मगोकडेन युती नाका म्हण चडशे जाणांनी सूर काढलो. तरी त्या विशीं घोषणा वेंचणूक जाहीर जाल्या उपरांतूच जातली. दुसऱ्या वटेन मया आनी साखळे मगो विधानसभेक उमेदवार घालता म्हण थंयची बीजेपी चाळवल्या. मगो सध्या बीजेपीचे मतदारसंघ पोखरपाक लागला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके वेळार बीजेपी आनी मगोची युती नाका म्हूण बीजेपीच्या आमदार कार्यकर्त्यांच्या कळंगुटे जाल्ल्या बसकेन चडशे जाणांनी सूर काडलो. बसकेन कितलेशेच जाण ढवळीकारा आड उलयले. झेडपीक युती जातली काय ना ते वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत कळटले म्हूण बीजेपीचे फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक सांगला. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार म्हणटा ही बसका खंय बीजेपीचे वांगडी नोंदणी मोहिमेचेर आपयल्ली. गोंयांत 4 लाख वांगडी नोंद करपाचें टार्गेट आसा. अजून मेरेन 3,85,000 जाल्यात. बीजेपीन खंय ताचो नियाळ घेतलो. आयची मेंबरशिपीची मिटींग आशिल्ली आमची आनी सादारण आमची 3,98,000 मेंबर जाले. 2,000 कमी आहा. ते येणारे 2-3 दिसां जातले. दुसरे वटेन विधानसभेक मये आनी साखळे मतदारसंघांनी मोगोचो उमेदवार घालतले म्हूण घोषणा करचे पयलीं मगोन भाजपा कडेन युती तोडची म्हूण साखळे बीजेपी मंडळ मागता. युती आसतना मगो असली घोषणा कशी करता काय म्हूण साखळेचे बीजेपीन आर्ग्युमेंट घाला. बिचोलीचे नरेश कडकडे, मागीर भगवान हनुमनकर असे जायते कार्यकर्ते आशिल्ले आनी सांगता की मये मतदारसंघ, साखळी मतदारसंघ हो मोगोचो बाले किल्लो आनी आमी आमचे मोगोचे कॅन्डिडेट उमेदवार ते निवडून हाडटले. तुमी आमच्या वांगडा युती करतात आनी सांगतात की ही युती तोडची ना आनी भायर ते सांगतात तुमी आमचो पक्ष आमचो कॅन्डिडेट निवडून हाडटले. खंयच्या तोंडान सांगता तुमी त्याची युती तोडची आणि त्याच्याने आपले कॅन्डिडेट निवडून हाडचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता पळया गोंयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. पीएन गाडगील ज्वेलर्साचो स्टोर पणजेच्या लोटस कोर्टा लागसार उक्तो जाला. बॉलिवूड अभिनेत्री रवीना टंडनान स्टोराचें उक्तावण केलें. You're a jewelry lover and I'm sure the store will do well. We have been in the business for last 185 years. Along with gold, we do diamond, we do silver. एक हमारा brand है Silvo Style, which is stylish silver jewelry. वो brand malls में online very popular. We also have it in our stores here. आज ये बहुत ही सक्सेसफुल स्टोर है और आज मैं बहुत I'm feeling a sense of pride to be associated with such a beautiful legacy that has been passed down family through the generations. Today not only for the fact कि jewelry ज़रूर आपको संवारता है, सजाता है, the fact that today I believe it's the wisest investment to make. घरगुती सजावटीचे सामान, फर्निचर आनी बांदकामाक लागपी सामानांचे खासा प्रदर्शन बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जालें. सोमारा सांज मेरेन प्रदर्शन चलपाचें. इंटिरियर एक्सटिरियर आस्थापनाच्या ह्या 3 दिसांच्या प्रदर्शनाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. We have got around 85 to 100 participants with us, with various products of more than 200 products participating here at the interiors and exteriors. Solutions from having homes, you can have a home which is makeshift home which are available here now. Different solutions from log homes to building and construction products. We've got decorative items, we've got tiling, flooring, electronic security systems, windows, doors, and everything that a home and an office would require. गोवा कन्झ्युमर एक्सपो चिखलेच्या स्पोर्ट्स संकुलान 2 फेब्रुवारी मेरेन चल्ले. दिसपट्टी लागपी सजावटीचे आनी बाकीच्यो इलेक्ट्रॉनिक सामान तशेंच कपडे आनी बाकीच्यो गजाली प्रदर्शनाक दवरिल्ल्यो. This exhibition is just to bring all products under one roof. Like we have crockery, carpets, cosmetics, toys, kids wear, and dress materials, and so many other stuffs which you can enjoy and you can buy at very cheap price, and all those things would be antique. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्या हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.